माझ्या भावन भयणो, आयज आमी ह्या वाचपांतले करून शुभ वर्तमानांतले आमी 3 वस्तू आमच्या जिविताक लावया. पयली म्हणल्यार म्हज्या भावन भयणो, जेजूची पदवी जी आसा आनी शक्ती जी आसा ती खरी. देंवचाराची जी पदवी जेजून दाखयली आनी आयच्याच वर्तमानांत न्हय पूण आनी दुसरे कांय घडणुकीन देखून आमी पळयलेलें आसा की जेजू जेन्ना देंवचाराक मेळटा वा मेळ्या आत्म्याक मेळटा, तांची पदवी आनी जेजूची पदवी केन्नाच मॅच जायना. जेजूची पदवी आनी शक्ती चड व्हड आनी ताकाच लागून जेन्ना हे मेळ्या आत्मे वो देंवचार जेजू लागीं सामकार येता तेन्ना ते रोखडेच भियेतात आनी जेजूक रोखडेच प्रश्न करतात, म्हणून तूं आमकां पयलोच नपयत करूंक आयला काय वा नाच करूंक आयला काय म्हूण ते विचारतात. आनी ताकाच लागून मोगाच्या भावान भयणो, आयचें हें वाचप आमकां जेजूचे पदवेचेर नियाळ करूंक रावयता आनी ताचेच पदवेचेर आनी शक्तीचेर आमकां भरवोसो आनी भावार्थ धरूंक आपयता.